काम गोंयभर चल्लां तातूंत खरो म्हणजे मोठो वांटो आसा तो म्हणजे आमचे हेल्थ मिनिस्टर जे आसा आमचे बाबा म्हणटा तांकां विश्वजीत राणे आनी ताज्या नंतर जर नांव घेवपाचें जालें जाल्यार आमच्यो भाभी ज्यो पर्येचे आमदार आसा तांचो खूब आमकां हातभार लागता आनी सार्थक फावंडेशनान आज पर्यंत म्हाका दिसता आजचो जो हो कॅम्प आसा तो आमचो 220वो कॅम्प आसा गोंयभरचो आनी एकूच उद्देश आसा सार्थक फावंडेशनाचो तो म्हणजे की जे पेशंट्स किंवा तांचे रिलेटिव्स जे आसा ते ब्लड बँकेन वयतकीर तांकां जेन्ना ब्लड जाय पडटा तेन्ना खंय तरी तांकां जी वागणूक मेळटा ती वागणूक खंय तरी बंद जावची हो एक सार्थक फावंडेशनाचो गोंयांत प्रयत्न आसा कित्याक आमी स्वता दोळ्यांनी पळयल्लें आसा तुमी जीएमसीन जर वचच्या जाल्यार आज खरेंच परिस्थिती बिकट आसा कारण आज गेल्या नंतर थंय पयलीं सांगता की रिप्लेसमेंट हाडा आनी मागीर तुमकां ब्लड मेळटलें पण आमी म्हाका दिसता आमची राम मंदिराची प्रतिश्ठान जी आसा ती फाल्यां आसा त्या कारणान आज हो कॅम्प आमी वाळपय नागरीक समितीच्या सहयोगान करता आनी एक तुमकां सांगपाक म्हाका खरें म्हणजे बरें दिसता फाल्यां 22 जानेवारी आसा तातूंतल्यान सार्थक फावंडेशनाचो जो आसा तो 4th एनिवर्सरी आसा आनी त्याच निमतान आनी राम मंदिराच्या निमतान फोंडा आमी फाल्यां एक ब्लड डोनेशन कॅम्प दवरलेलो आसा आनी सांजचो फाल्यां आमी जो आसा 6 TTR मिलिटरी कॅम्प डिफेन्साचे आसा तांकां आमी एक बऱ्यापैकी आय कॅम्प फाल्यां दवरलेलो आसा आनी हांव सगळ्या युथींक हांव उलो मारता गोंयच्या की जंय जंय ब्लड कॅम्प जाता थंय थंय वचून तुमी ऑनरली तुमी ब्लड डोनेट करचें आनी एकदां जर ब्लड डोनेट केलें जाल्यार 3 मनशाचे तुमी जीव वाचोवंक शकता हांव सगळ्यांक परत एकदां आज सार्थक फावंडेशन जें गोंयभर उबें जाल्लें आसा तें प्रत्येक म्हाका दिसता इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणा किंवा प्रिंट मिडिया म्हणा तांणी सार्थक फावंडेशन मोठो केल्लो आसा त्या बद्दल हांव तांकांय धन्यवाद दितां आनी सगळे आमचे जे स्नेही आसा सगळे आमकां जे मदत करणारे आसा सगळे नांवां घेवंक शकना तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा